मातेव 1. जेजूचो जोल्म आनी भुरगेपण. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ. चॅप्टर 1. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत, अब्राहमाचो पूत, हाची पिलगी ही. एब्राहम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोबाचो बापूय, जाकोब जुडासाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय, जुडास पेरेजाचो आनी जेराचो बापूय, तांची आवय तामार. पेरेज एज्रोनाचो बापूय, एज्रोन रामाचो, राम दाबाचो, अमिनादाब नाशोनाचो बापूय, नाशोन सालमोनाचो, सालमोन बोआजाचो बापूय, ताची आवय राहाब. बोआज ओबेदाचो बापूय, ताची आवय रूथ. ओबेद जेसेचो बापूय, जेसे दावीद राजाचो बापूय, दावीद सोलोमोनाचो बापूय, ताची आवय उरियासाची पोतीन. सोलोमोन रेहोबोआमाचो बापूय, रेहोबोआम अबिजाचो, अबिजा आसाचो, आसा जेहोसाफाताचो बापूय, जेहोसाफात जोरामाचो, जोराम उजियाचो, उजिया जोथामाचो बापूय, जोथाम आहाजाचो, आहाज हेजेकियाचो, हेजेकिया मानासेचो बापूय, मानासे आमोनाचो, आमोन जोसियाचो, जोसिया जेकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हे बाबिलोनाच्या परदेसाच्या काळार जल्मले. बाबिलोनियाच्या परदेसा उपरांत जेकोनिया शियातियेलाचो बापूय, शियातियेल जेरुबाबेल अबिउदाचो, अबिउद एलियाकिमाचो बापूय, एलियाकिम आजोराचो, आजोर सादोकाचो, सादोक आकिमाचो बापूय, आकिम एलिउदाचो, एलिउद एलियाजाराचो, एलियाजार माथानाचो बापूय, माथान जाकोबाचो, जाकोब बापूय जुजेचो, ओ मारयेचो पोती. इने क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक जल्म दिलो. म्हणटोच सगल्यो पिणकां मेळून हिशोब असो. अब्राहमा थावन दाविदा पर्यान 14 पिणकां, दाविदा थावन बाबिलोनियाच्या परदेसा पर्यान 14 आनी बाबिलोनियाच्या परदेसा थावन क्रिस्ता पर्यान 14. जेजू क्रिस्ताचो जल्म. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जेवचे आदीं पवित्र आत्म्याचे पोदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पोती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें
आनी तें एका पुताक जल्म दितोलें आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे सगळे देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें झुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिसर ताणें तिचे लागीं एकवट करूंक ना आनी बालकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें.